आमी एका सोदनेर आसा नेक्स्ट बेस्ट थिंग म्हूण. वी आर ऑल इन सर्च ऑफ नेक्स्ट बेस्ट थिंग. पळया, नेक्स्ट बेस्ट वॉच, नेक्स्ट बेस्ट मोबायल, बेस्ट वस्तूर, बेस्ट वाहन, बेस्ट कान. वी आर नॉट सॅटिस्फायड. आमी कोणी संतृप्त जायना. कित्याक म्हळ्यार आमी आमचेंत तत्व, आमचीच जिणी आमी जिवन आसा. आमकां खंयचे संतुश्ट दिता ताच्या फाटल्यान आमी धांवता. आमच्या गांवांत एकल्याक एक पोटी डिवोर्स जाल्यार ते कितलें काळीज तुडता तुमकां कळीत आसा. शी इज डिवोर्स्ड फॉर 5 times. इमॅजिन द ब्रोकननेस ऑफ हर हार्ट. 5 times promises are broken. 5 पोटी तिची स्वप्नां तुटली. 5 पोटी तिचो बरवसो निराशी जालो. थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयण्यानो, 5व्या शतमानांत एक सांतीन आशिल्लें, तिचें नांव आसा सेंट मेरी ऑफ इजिप्ट. तिच्या तरणाटपणांतावन 17 वर्सां एक कोटी जिणी जियेली. ती एक वेश्य जावन आशिल्ली. अलेक्झांड्रियातावन जेरुसलेमाक यात्रेक पयन करन येतल्या त्या लोकांक सांगता ती अशेंच गम्मत मारूंक म्हणून गेल्ली. त्या जेरुसलेमाच्या एका पवित्र इगर्जे भितर रिकता म्हणटा आसतना तिका कोणगी आडायता. इगर्जे भितर पांय दवरूंक जायना, तिका कोणगी पाटी लोडटा. सक्कळ लोक भितर गेले, हिका मात्र भितर वचूंक जायना. इगर्जेच्या बागलार मरयेची एक इमाज आशिल्ली. त्या इमाजीक पळोवन ती रडली आनी इमाज तिचे कडेन उलयली. त्याच दीस तिणें तिचें पातकी जिवीत बदललें आनी शिदा मोगाचें मरुभुमी गेली. 47 वर्सां त्या मरुभुमींत तिणें कठीण प्राजीत केलें. इजिप्ताच्या त्या मरुभुमींत इतलें प्राजीत केलें की आनी 47 वर्सां उपरांत ती मरतना इतल्या भाग्यवंतपणाक ती पावली. देवान एका सिंहाक दान तिची कूड रेवेन पुरूंक लायली. मोगाचें आयच्या वांजेलांत समारियेच्या स्त्रियेची जिणी तुमी आयकली. देखून जेजू तिका हंत हंत जावन उगडापें करता, आपणाक उगडापें करता. मोगाचें देव ग्रॅज्युअल रेवलेशन आमी म्हणटा. हंत हंत जावन ताका आमकां उगडापें करता. आमी एका सोदनेर आसा नेक्स्ट बेस्ट थिंग म्हूण. वी आर ऑल इन सर्च ऑफ नेक्स्ट बेस्ट थिंग. पळया, नेक्स्ट बेस्ट वॉच, नेक्स्ट बेस्ट मोबायल, बेस्ट वस्तूर, बेस्ट वाहन, बेस्ट कान. वी आर नॉट सॅटिस्फायड. आमी कोणी संतृप्त जायना. कित्याक म्हळ्यार आमी आमचेंत तत्व, आमचीच जिणी आमी जिवन आसा. आमकां खंयचे संतुश्ट दिता ताच्या फाटल्यान आमी धांवता. मोगाचें असले भग्नाची 2 मनशां आसलीं. हांवें सांगलेंत सई म्हजेंत तत्व, म्हजेंत जिवीत. हाच्या पयल्या वचपान सावल आसलो. ही वॉज रनिंग आफ्टर हिज ओन फिलॉसॉफी, ताचींच तत्वां. देवान ताका देवाची तत्वां रिवील केली. ताका सकला घालें. 3 दीस ते दोळे बंद केले. जकारिया तशेंच चिंतलो. जकारियाचें तोंडच बंद केलें. गॉड रिवील्ड हिम. आनी आयच्या वांजेलांत तुमी पळयतात ती समारेची स्त्री. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देवाचें उगडापण आमच्या सोदनांचेर ना. इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन आवर एफर्ट टू नो गॉड. देव ताच्याच रितीन आमकां उगडापें करता. देखून आयच्या वांजेलांत तुमी पयलें वाक्य आयकलें. जेजू समारियाच्या वाटेन गेलो. तो जावन गेलो.
देखून म्हाका न्हू पळया, अब्राहमान कांय सोदूं ना देवाक, जाकोबान देवाक सोदूं ना, खंयच्याय प्रवाद्यांनी देवाक सोदूं ना, तांच्या प्रयत्नान देवाक जाणा जाल्ले न्ही ते. आज पळया, एक कठोर काळ जसो मनीस तो सावलू, ताका देव उगडापे करता म्हळ्यार अनानिया तस जाल्यार मनशा कडेन वचोंक भियेता, म्हळ्यार ताची जिणी आमकां कळीत आसा. देवान ताका उगडाप केलें, वच ताजे पासून माग. देन गॉड टेक्स इनिशिएटीव. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजू सामार्याच्या वाटेन गेलो आनी ताका मस्त पुरासाण जाल्ली. पुरासाण धयीक जेजूक न्ही, मनशा जेजूक पुरासाण जाल्ली. पर डिवायन जेजूक ताका पुरासाण म्हणून जावना. ही हॅज केप्ट एन अपॉइंटमेंट विथ अ वुमन. ताका एका पत्क्याक वेळ दिवंक वेळ आसा, देखून तो वताक बसता. देखून एक बरेणार म्हणटा, जेजून मोग नातल्या व्यक्ती थंय मोग सोदलो. ऑलरेडी 5 घोव जाल्ल्या मनशा कडेन कसो कितें मोग सोदतो सांगा. आनी ऑलरेडी शी इज इन रिलेशन विथ 6. मोग करचो वेळ न्ही तो, दनपार वत त्या वेळार ताणें मोग सोदलो. आनी मोग सोदचो जागोय न्ही, बांय काट्यार मोग सोदचो जागोय न्ही. देर ही फावंड लव. देखून म्हाका न्हू राती आयल्या निकोदेमा कडेन देव उलयलो. देखून गॉड टेक्स इज ओन टायम टू रिवील अस. देव ताका उगडापे करून तसोच वेळ घेता. पयलें सामारीची स्त्री जेजूक बांय काट्यार बसले पळयत आनी म्हणटा, एक गरजेन आसलो अपरिचीत तो. इज ए ज्यू. जेजूय ताका उगडापे करिना. तो एक अपरिचीत मनीस, ताका एक गरज आसा. आनी एम्माउसाच्या वाटेर येतले शिसांक पळया, तो उगडापे करिना पयलें. इज ए स्ट्रेंजर. तिबेरियाच्या सरोवराच्या तडीर आसच्या शिसांक इज ए स्ट्रेंजर. ताची वळख वेगळी मेळना. मगदलाच्या मरयेक पटलून धरल्यार वळख मेळना. देव आमी तयार नासतना, तयार करिनासतना आपणाक तो उगडापे करिना. तो अधिकरण आराम करिना. इट डजंट बिगिन विथ एन ऑथॉरिटी. देखून म्हाका न्हू आमच्या जिवितांत मौनपणान तो भितर सरता. क्रिसमस जालें मात्र गॉड केम टू दीस अर्थ फ्रॉम द बॅक डोर्स म्हणटा फुलटन जेशीन. देव कशें आयलो ह्या संवसाराक? पटल्या बगलान आयले बरें आयलो. सगळ्या संवसाराक उजवाड दिल्लो देव तो काळोखांत बुयारांत तो भितर आयलो. सगळ्या संवसाराक सोबीत फुलांनी झाडांनी इतले सोबयिल्लो देव तो विनगो भितर आयलो. विनगो जावन भितर आयलो. देखून मनशाच्या मौनपणान तो भितर सरता. आपूण देव म्हणून आमी वळख जाय. पयलें सामारीचे स्त्रियेक तूं जुदेव, तूं जुदेव. म्हाका न्हू सामारीची स्त्रीची जिणी पळया. आमच्या गांवांत एकल्याक एक पोटी डिवोर्स जाल्यार ते कितलें काळीज तुडता तुमकां कळीत आसा. शी इज डिवोर्स्ड फॉर 5 times. Imagine the brokenness of her heart. 5 times promises are broken. 5 पोटी तिची स्वप्नां तुटली. 5 पोटी तिचो बरवसो निराशी जालो. आनी हो एक दादलो म्हाका इल्लें पियोंक दी म्हणटा. हाका कशें पातयेवचें? देखून म्हाका न्हू बट शी हॅज अ गुडनेस. ती रावली, ती उलयली. जर तर दुसरी कोणी जाल्यार उदाकान म्हणून धांवती आसली. ती उलयली आनी जेजून तिका वेळ दिलो. Jesus had a solution for all our problems. You may be having many problems. Your problems may be like a mountain and your resources are like a particle of sand. God can work miracle. देखून आमचे कडेन संपन्मुलां बारी उणी आसात. म्हजे समस्या व्हडले आसात म्हणून बिलकुल चिंते नाका. देवा मुखार येतना ती सगळी विसरता आनी त्या मनशा कडेन रावता ती. शी गिव्स टायम. सो many of our problems are solved when we give time to Jesus.
Many of our problems are solved when we give time to Jesus. Sit with him. ती बसली. आता जेजू तिने म्हाका वेळ दिला म्हणून परकून जेजू संवसारी संगतींतावन आत्मीक संगतीक एक मॅट दवरता. पळया, देवाचें देणें आनी तुजे लागीं उदक मागता तो कोण म्हूण तूं जाणा आसली जाल्यार ताचे लागीं तूं उदक मागती आसली आनी तो तुका दिता आसलो. जेजू एकदम सरी संवसारी संगती उलयली आनी ती रावल्या म्हणलें इराद्यान जेजून एक स्टेप वयर गेलें. तिचे भितर भायली बांय नाका, भितर ती एक बांय कोंडूंक सुरू केली. जेजून भितर तिलें उस्तूंक सुरू केलें. मगोचें न्हू, आतां ती म्हणटा, मेस्त्री तुवें बरो शिकोवनदार, तूं खाली जुदेव न्ही, तूं एक मेस्त्री. ती उलयली. पळया, तिसऱ्यान आमचे बावरी जायती जण जेजू मेस्त्री म्हणून मानून घेतात. बरो गुड मास्टर, टीचर, जुदेवानी सगळ्यांनी जेजू मेस्त्री म्हणून मानून गेले. पावलेंगी. इज इट इनफ दॅट वी एक्सेप्ट जीसस इज ए गुड टीचर? नॉट इनफ. एक जुदेव म्हणून मानून घेतल्या पुरोगी पावना. देखून जेजू तिची आनीक इल्ली दुखलेली तुटलेली काळजां उगडता. तो म्हणटा, म्हाका तुका बरें करूंक जाय, पूण बरें करच्या पयलें, म्हजी कृपा दिवच्या पयलें तुका हांवें सोमा करूंक जाय, नितळ करूंक जाय. पळया, आमच्या गांवांनी व्हडले व्हडले वती तोकोटयतना व्हडले गाद्यात. आय एम सीईंग दोज फिल्ड्स फ्रॉम माय चायल्डहूड. ते सगळ्या मंगळूरचें मेळें उदक थंय रावता. एवरी रेनी सिजन इतलो पावसाचेर वता की पूण मेळें जायना, नितळ जायना. तें उदक इतलो पावस वतों दी, कित्याक तांत वर्सा मेळेंत आसता. म्हज्या जिवितांत ती देवाची कृपा वाड जायतर पयलीं हांवें नितळ करूंक जाय. देखून जेजू म्हणटा, तुज्या गोवाक आपण हाड. आनी ती सत उलयली. मगोचें न्हू, ती सत उलयली. म्हाका गोव ना म्हणली. ह्या संवसाराचो मोग आसा पळया, मिठाच्या उदका बरें. मिठाचें उदक तूं पिये आनी की पिये जेतून बगता तुका. ह्या संवसाराचो मोग मनशान जितलो साकलो तितलें आनी मिठाचें उदक यू आर नॉट सॅटिस्फायड. ही स्त्री की तिने इतल्या दादल्यान तावन अनुभव केल्लो मोग आसा पळया, ते मिठाचें उदक पियेलें बरें. वी आर नॉट सॅटिस्फायड. जेजूक सारकें कळीत आसा. तुमी एक काणी आयकल्या जावं पुरो. ती काणयेंत ते म्हणटात, जुदेव येवन म्हणटात, एका स्त्रीयेक एकल्या लागीं लग्न जाल्लें, दादलो मेलो, आनी एक कडेन लग्न जालें, 7 दादल्या कडेन लग्न जालें. हिची परिस्थिती तशीच जावं पुरो. आमी कित्याक ती पातकी म्हणून समजून घेजय? समाजीच्या वत्तडाक ती काजर जाली जायजय. शी इज द विक्टीम ऑफ सोशल सिस्टम. त्या समाजाची एक विक्टीम. देखून ती पातकी न्ही. जेजूच्या दृश्टीन ती पातकी न्ही. त्या समाजान तिका तशें जी अशें केलां. देखून जेजूक तिचे थंय पातकां दिसना. तिचे थंय ती एक सोदनेर आसा. आतां जेजून कशें आत्मीक संगती उलोवंक सुरू केलें की तेन्ना ती म्हणटा, तूं एक प्रावादी. म्हजें सगळें सांगलें मू, तूं एक प्रावादी म्हूण मानता. इवन मुस्लिम्स बिलीव दॅट जीजस इज ए प्रॉफेट. इज इट इनफ? इवन हिंदूज बिलीव दॅट जीजस इज ए प्रॉफेट. दे डू नॉट बिलीव जीजस इज ए सेवियर. माय फ्रेंड्स, आज तुमच्या एका गमनाक हांव सांगता, जेजू म्हजो बरो गोवळी तूं मानताय, बरें. जेजू म्हजो इश्ट तूं मानताय, बरें. जेजू म्हजो मेस्त्री तूं मानताय, बरें. जेजू म्हजो वैज मानताय, बरें. इट इज नॉट द अल्टिमेट ट्रूथ. जेजू म्हजो सोडवनदार म्हूण केदळा मानताय की तेदळा मात्र तुका सोडवून. जेजू म्हजो सोडवनदार. दॅट्स वाय जेजूक इमॅन्युएल म्हणून नांव दिवं ना, जेजूक जेजू म्हणून नांव दिलें. इजाया चॅप्टर 14:7 म्हणटा,
एक अंकारसली गरबेज जातली आनी त्या भुरग्या प्रसूत ताका इम्मॅन्युएल म्हूण नांव दवरचें. इम्मॅन्युएल म्हूण दवरना, जेजू म्हूण दवरलें. जेजू म्हळ्यार सोडवंदार. देखून आमी इतले जाणांनी आमकां जेजू बरो गवळी मेस्त्री तें जाय, पूण ताचे अल्टिमेट इज माय सेवियर. आय एम अ ग्रेटेस्ट सिन्नर. हें तमारीच्या स्त्रियेक भोगलें आनी तिच्या 5 समस्यांक जेजू लागीं 5 उतरां आसलीं. ती उतर आसा, हांवूच तो तुजे लागीं उलयता तो. हांवूच तो तुजे लागीं उलयता तो. मोगचेनो जेन्ना तिका द फर्स्ट वन टू कन्फेस दॅट जीजस इज क्रायस्ट. पवित्र पुस्तकांत कोणाकी जेजू क्रिस्त म्हणून कडी इवन शिसांक समेत क्रिस्त म्हणून पयलें परगट केल्लें समारीच्या स्त्रियेन ए आउटकास्ट. तिका समाजान पयस दवरलें. ती जेजू क्रिस्त म्हणून मानून घेता आनी म्हणटा तूं क्रिस्त. देखून जेजू तिका ग्रॅज्युअली कशें रिवील जालो. पयलें जुदेव, नेक्स्ट मेस्त्री, नेक्स्ट प्रवादी आनी नेक्स्ट अल्टिमेटली यू आर अ सेवियर. यू आर अ सेवियर. देखून मोगाय भावन आनी भयणीनो, आज आमकांय जेजू कितें जावन आसा सांगा. ती आतां तिका एक कन्फ्युजन जालें. वय तुमी जेरुजलेमांत मागतात, आमी ह्या दोंगरार मागता, पूण म्हजें दिसलें पातक्यान खंय माग जाय. म्हजें दिसलें पातक्यान खंय माग जाय. मोगचेनो जेजू तिका एक नवेंत मागण्याची रीत सांगता. ती रीत आसा, तुवें खंय वचचें म्हणून ना, सतान आनी स्पिरितान माग. ती सत उलयली, तिका सत मेळ्ळें. ती सत उलयली आनी तिका सत मेळ्ळें. आनी ती सतान आनी स्पिरितान मागून आज आमी सगळीं देवाळाक आयल्या. हाव लवली इज युअर ड्वेलिंग प्लेस, ओ लॉर्ड. किर्तनकार म्हणटा 84, द अल्टिमेट ट्रूथ इज when you think that I am a temple of the Lord, you will be able to pray सतान आनी स्पिरितान. सतान आनी स्पिरितान. सतान आनी स्पिरितान मागचें म्हळ्यार मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हिमालयांत एकलो बसून मागता. खंयचीच इमाज ताचे मुखार ना, खंयचोच बूक ताचे लागीं ना, कितेंच ना. तो मागता. कितें मागता? ती अब्राहमान भायर धाडिल्ली ताची पतीन, इस्मायलाची आवय. अब्राहमान तांकां पयस सोडलें. तांचे लागीं आशिल्लें पोत्यांतलें उदक खान खाली जालें. हागर ते ऊन रेवेर दिमी घालता आनी खंयच्या बुकांतले मागणें करता, खंयच्या इमाजी मुखार मागता. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता आनी खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. तिणें पर्वताचेर पळयलें आनी मागलें. नॉट बिफोर एनी ऑल्टर, नॉट विथ एनी बुक. शी प्रेड फ्रॉम हर हार्ट. दॅट इज प्रेईंग इन स्पिरीट अँड ट्रूथ. सिंहाच्या दोलींत दानियेला घालतना खंयचे मागणें ताणें मागलें. शाद्राक मेशेक अबेदnego उज्या भितर घालतना खंयच्या बुकांतलें ताणें मागलें. बार्तिमेव कुरडो जेजू मुखार येतना खंयचे चालती मागलें तें ताणें मागलें. द रियल प्रेयर इज द प्रेयर दॅट कम्स आउट ऑफ युअर माउथ वेन यू आर इन पेन. तुजे कश्टांत आसतना खंयचो उलो तुज्या तोंडांतल्यान भायर येता की दॅट इज प्रेईंग इन स्पिरीट अँड ट्रूथ. आज देवाचें उतर म्हणटा, असले आराधक देवाक जाय. देखून आज म्हाका जेजू एक काली जुदेव म्हळ्यार हेरांनी सांगलां. क्रिसमस आखेर जाता आसतना एक नेकेत्र दिश्टीक पडलें. तुमकां उडा आसत, आतां नेकेत्रां पुरो काडली आमी. नेकेत्रान डायरेक्ट ज्योतिश्यांक जेजू लागीं कित्याक व्हरूं ना, बेतलेमा कित्याक व्हरूं ना. वाय मोगाशेनो नेकेत्र सीदा हेरोदेच्या आस्थानाक येता. हेरोदान कितें केलें म्हळ्यार पुरा शास्त्र्यांक पारिजेवांक पुरो बुधवंतांक आपयलें. जेजू खंय जल्मोवचो आसलो म्हूण सोदा तांणी बायबलांत सोदलें.
दे सर्चड इन द बायबल आणि ते म्हणाले जुदा शहराच्या बेथलेहेमा थंय तो जल्मता. दे फाउंड जीसस इन द स्क्रिप्चर. इवन टुडे तुजो भावार्थ त्या ब्रदर ओ ब्रदर ते मागणे हे मागण्याचे इफ नॉट बायबल यू विल नेवर फाइंड जीसस. यू विल नेवर फाइंड जीसस. समारीची स्त्री द पर्सनल एन्काउंटर चेंज्ड हर. ती धांवली. म्हाका तांणी आनी सांगलें म्हणून ते लोक म्हणटात तुवें सांगलें म्हणून आमी पातयें ना. आमी आतां पळयलें. डू यू हॅव ए पर्सनल एन्काउंटर विथ जीसस? नेकेत्रान डायरेक्ट वरून नेकेत्र म्हणटाळे म्हाका उजवाड दिल्लो देव ह्या पवित्र पुस्तकांत मात्र तुमकां मेळटा. तांचो सदा जेन्ना तूं पवित्र पुस्तक उक्तें करताय आनी जेजू सांगता बसताय समारीचे स्त्रिये बरी यू वील फायंड जीसस. यू वील फायंड जीसस. देखून आज मोगाळ भावन आनी भयणीनो हांवें म्हळें बोटलींत वखद आसा म्हाका गूण करिना. देवाचें उतर पवित्र पुस्तकांत आसा तुका कांय बरेंपण जायना. देखून आज ह्या मिसतावन आमी येता आसतना समारीचे स्त्री येतावन एक लिसांव आमी शिकया तुज्या ब्रोकननेसाक ताचे कडेन वखद आसा. देखून देवाचें उतर हातीन घेवया ताचे सांगाता बसया आनी जेजू काली म्हाका मेस्त्री न्ही. जेजू म्हाका एक प्रावादी न्ही. जेजू म्हजो सोडवंदार. आय एम अ ग्रेटेस्ट सिन्नर. हें उतर एका विज्ञानीन सांगलें. देखून ताचे कडेन विचारलें तुवें जायतीं सोदनां केलीं. जायतीं सोदनां केलीं. श्रेश्ठ सोदनां कालें. तो बायबल दाखोवन म्हणालो आय एम अ ग्रेटेस्ट सिन्नर अँड जीसस इज एलोन इन माय सेवियर. देखून हें बघप केदाडा म्हाका येता तेन्ना पवित्र पुस्तक हांव येता. पवित्र पुस्तक म्हाका वाट दाखयता जेजू कडेन.